Guidance song A8. Devaci vedi sori haveta, Koshal kai sontos makaditolia, Devaci visvastarun haveta, Devaci visvastarun haveta, Tusos var moshirgan, Tu visvashi munkoloi, Tu shaur chid dongrachi, Dohoin mahakavat dakoi, Devachi vidi sori haveta, Koshal kai sontos makaditolia, Devashi visvastarun haveta, Devashi visvastarun haveta. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक मिसांव फुडें व्हरूंक तयार केले आनी इतलेंच न्हय, तांकां कांय वस्तू सांगून तांकां पाठयले. आडकुड्यो पर्यान ह्या मिसांवांत आयल्यो जाल्यार त्यो आडकुडींक फुडें करूंक, मनशां पासून तांकां घेना जाल्यार मानून तांचें सगळें बरेंपण दाखोवंक आनी हे भाशेन तरेकवार भासांनी तांकां तयार करून ताणें पाठयलें. दर एकल्याक आमकांय हेंच जेजून मिसांव दिल्लें आसा. आमकां एका जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार घडये धाडिना जायत, पूण आसा थंयच जायत कडेन आमच्या घरांत, जायत कडेन आमी वावर करता थंय हें मिसांव फुडें व्हरूंक, जेजूचो मोग परगटूंक आमच्या लागीं तो मागता. हेंच मिसांव आमी जबाबदारीन ओळखून घेवया आनी फुडाकार घेवन जेजूकूच परगटूंक वावरुया. हाचे मीस टोनी पिंटो हाच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान ताची काकूत करून सासणेक सूख ताका फावो करूं म्हूण मागुया. तेच बरोबर फ्रांसिस्का आनी सेलिना आपलो वाडदीस समारंभता. देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. आनी हे मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, हो सगळें हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पसत भाग्या सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप.
सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्टांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रामाक चोलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी वळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बानपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी घेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता, हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रामाचे आनीक निसंतोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंतोन करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवंडी, तर आयक आमकां. केरुबीन वयर सिंहासनार तूं बसून आसाय. तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोळबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. हे तुजे दाग वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाग वेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयांत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं, वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना हांगा ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तुवें न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, वर्क वेल बिगन इज वेल डन ओ हाफ डन. खंयचेय तर वावर बरो तरेन सुरवात केली जाल्यार तो अर्दो वावर आमचो तातूंतच सोंपलो. आमी भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक पळयत जाल्यार ज्या दिसा तांची पिकनीक आसता त्या दिसा भुरग्यांक इतलो एक्सायटमेंट. तांकां सदांची तर माय पाय तांकां सवांक इस्कोलाक उठयता जाल्यार पिकनिकी दिसा ती 4 उठून तयार, आपलें टिफीन घेवन आनी कितें करून सगलें. कित्याक तांकां ती उमेद आसा म्हणटच, उमेद आसा हो एक्सायटमेंट आसा म्हणटच ही तयारी तांची पयलीं सुरूतान. ही तयारी बरी करतच ही पिकनीक तांकां एन्जॉय करूंक जाय. बाबडीनो, आयज जेजू आपल्या शिसांक पाठयतना तांकां तयार करता. कितें व्हरचें कितें ना, कोण मेळ्ळ्या उपरांत खंयच्या मनशाक कसो भाशेन लेखचो ओ ना, हें सगलें तांकां सांगून धाडटा. म्हणटच तयारी बरी करता. ही तयारी आमच्या जिवितांतूय कसलेय वावराक गरजेची. बरी तर तयारी केली तो वावर बरेपणशेन सोंपून जाता. म्हणटच एक तयारी, प्रिपेर्डनेस. दुसरें आमी पळयता ह्या शिसाच्या मदें हो एक्सायटमेंट, उमेद. न्हयच फकत आपलो वावर करूंक, जेजू भाशेन वावर करूंक ते आशेता. जेजून बरें केली, इलाज दिलो, कोण कोडकार आसले तांकां नितळ केले, मेळे आसले तांकां नितळ केले, देंवचार बशिल्ले देंवचार काडले. जेजूचो वावर करूंक हो एक्सायटमेंट तांकां, ही उमेद तांकां. पयलें प्रिपेर्डनेस, दुसरी ही उमेद, एक्सायटमेंट. हेंवूय आमच्या वावराक गरजेचें. शेळमळे भाशेन हो वावर करप सारकें न्हय. कसलीय ती जबाबदारी जावन देवान आमच्या हातांत घातल्या जाल्यार ती उमेदीन करप. करूंक जाय म्हणून करप न्हय. जावं घरांतलो वावर, जावं खंयचोय वावर तो जावं, करूंक जाय म्हणून न्हय, पूण बऱ्या मनान करप, उमेदीन करप, विथ एक्सायटमेंट. आनी तिसरें सुद्दां बाबडीनो, जेजून तांकां पाठयल्या उपरांत हें सगलें तांच्याच फायद्याक व तांचेंच नांव जोडूंक न्हय, पूण देवा बाबाक महिमा दिवंक ह्या वावरांतल्यान. टू गीव ग्लोरी टू गॉड थ्रू देअर वर्क्स. वावरांतल्यान देवाची मजरी सोडूंक न्हय, आपणें केलां ताचेर व्हडपण दाखोवंक, न्हय आपणाचें नांव जोडूंक, पूण देवाचें नांव वयर काडूंक. ह्यो तिनूय वस्तू आमकां गरजेच्यो. तयारी, दुसरें म्हणल्यार उमेद वावराची, आनी तिसरें म्हणल्यार देवाक महिमा. प्रिपेर्डनेस, एक्सायटमेंट एंड गॉड्स ग्लोरी. हेंच करूंक आमकां आदार आनी कृपा ते जेजूचोच आमकां आमी मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीचेर वसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीचेर वसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो.
सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणांनी तोड जावं आनी स्वर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. वरवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर कडेन सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमचे दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार वल्ला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन बावडताचो गोट परगटुया. तुज्या कुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया संवसाराच्या सुरवंदरा आमची सत्तून कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. कितें भाशेन आमी टोनी पिंटो हाच्या आत्म्याची काकूळट कर म्हूण मागता. तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुज्या पोरसुडीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभ केल्या फ्रांसिस्का आनी सेलिना, तशेंच हेर दुसरो वाडदीस आपलो समारंभ आपल्या लग्नाचो दीस पाळटा, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यान धरून दुतांनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवान आमकां जायत्यो फुक्या वस्तू दिल्या आनी जेजू म्हणटा जें फुक्या दिलां तें फुक्या तुमी दुसऱ्यांक दिवंक. हे भाशेन उदार जावंक, दुसऱ्यांक पावोवंक, दुसऱ्यांची निगा करूंक जेजू आमकां आपयता. जायती शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां इच्छा शिकयता. वेव्हारांत आमी घालूंक आनी हे भाशेन देवान दिल्ल्यो वस्तू, फुक्या दिल्ल्यो वस्तू आमी तांचेर नियाळ करूंक आनी देवाक दिन वाचूंक. ह्याच मनान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणून पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन वतरेकता. तूं आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. बापा, येद्या व्हडल्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपरिजा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुणगान. गायनाचो F20 आमी दुसरो श्लोक गायतले. F20. संसार सोंपो पोरयान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपो पोरयान तुमचे सांगाती हांव आसा. आख्खे पृथ्वीर वचात मोशी बोरी खबर सगल्या मनशांक सांगात. मोजे शिसांक ओडात तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय पाळूंक लायात. संसार सोंपो पोरयान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपो